गोयची भौशीक येरादारी वेवस्था आणि घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकार कांय दिसांनीच गोंयाक नवीन 250 इलेक्ट्रीक बसीस दिवपाचे आसा अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या। गोंय दौऱ्यार आयिल्ल्या केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन ह्या विशीं उलोवप जाला। तांणी ह्यो बशी दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें माविनान सांगलें। ह्या खातीर सगळो खर्च केंद्र सरकारूच करतले अशें तांणी म्हटलां। ते खेरीज गोंयच्या 16 कदंबा बस स्टँडाचें नुतनीकरण करपाचो विचार आशिल्ल्याचें माविन गुदिन्होन ह्या वेळार सांगलें। तेच भाशेन हांव ताका एप्रोच जालो। आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान एक सुदार हाडपा जाय। आमकां खूब आमी कमी प्रमाणान म्हणजे दिसता दुसऱ्यांच्या दोळ्यान की ट्रान्सपोर्ट इज द विकस्ट सेक्टर म्हणून। पयले सुवातेर हांवें ताका सांगलें आमकां गरज आसा बसी इलेक्ट्रिकल बसीजांचो। आमकां हेवी इंडस्ट्रीजसून सबसिडी घेवन अबावट 150 सुमार बसीज मेळ्ळेले आसात। हांवें तांकां सांगलें 250 बसीजांची म्हाका सारकी शॉर्टेज आसा, म्हाका ताबडतोब 25 तरी एक स्कीम अंडर आमकां दी। अंडर मॉड्स एक नवीन स्कीम ते लागू करपाचें आसा आनी तेणें टोटल कमिटमेंट दिला। एक मिटींग दिल्ली दवरून आमकां 250 बसीस विदावट पेईंग अ सिंगल पाय गोंयचे खातीर दिता म्हूण। कित्याक तेजी इच्छा आसा की इलेक्ट्रिकल बसीस तरी गोंयांत चल्ले, पोल्युशन कांय जावपा ना आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टराक बरें पडटलें। आतां बसीज आहा, आमी आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान जे आमचे बस स्टँड आसा आमी पयला वेदर इट इज बाय कदंबा ऑर अंडर ट्रान्सपोर्ट वी आर रियली स्ट्रगलिंग। आनी आमचे बस स्टँड पयले आमची खरें ट्युरिजम स्टेट दिसना। तेन्ना तेणें एक प्रपोजल अशें आमकां मांडून दिल्लें आसा, जे कडेन तुमकां बस स्टँड केल्ले जाय। आमचे टोटली अबावट गोंयांत म्हाका दिसता 16 सुमार बस स्टँड आसा। हे 16 हांव कोण तुमकां करून दिता। आनी जे मेन बस स्टँड आसा ते पणजे आसून दी, मडगांव आसून दी, म्हापसा आसून दी वा दुसरे वाठारांत जे लँड चड म्हणजे ते बस स्टँडाचे आसा, आमकां ते बस स्टँड हँड ओवर कर एट नो कॉस्ट। एक पयसो सरकार ना घालता, सेंट्रल गव्हर्मेंट एंटायर पयशे मोडटले आनी एक बऱ्यांतले बरे कन्सल्टंटा थ्रू ती प्लेस डेवलप करतले। इट वील बी वन ऑफ द मॉडर्न पोर्ट, बस पोर्ट लायक अ एअरपोर्ट म्हणटा तो, मीन्स सो पॉश। एनी कमर्शियल एक्टिविटी ऑल्सो वील रन and it will be government to government. There is no third party, private party.